प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 19-20 वोड 16 ते 22 पर्यंत. Mathew chapter 19 verses 16 to 22. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. आणि औचित लागीं येवन कोण एकल्यान ताका विचारले, गुरुजी, म्हाका सासणीक जिवीत मेळच्याक हांवें कितें बरें करूंक जाय? आनी ताणें जाप दिवन ताका सांगलें, कितें बरें त्या विशीं म्हजे लागीं कित्याक विचारताय? बरो तो एकलोच देव, पूण तूं जिवितांत भितर सरूंक सोदताय जाल्यार आज्ञा सांबाळ. ताणें विचारलें, कोण त्यो? जेजून सांगलें, ह्यो, जिवीशी मारूं नये, पोरद्वार करूं नये, चोरूं नये, लोटीक गवाही दिवं नये, तुज्या बापायक आनी आवयक मान दी, आनी तुजो मोग कोता तसोच तुज्या पेल्याचो कर. ते तरणाट्यान ह्यो सगल्यो आज्ञा हांवें सांबाळल्या, म्हाका कितें अजून उणें आसा? जेजून ताका सांगलें, तुका सोंपून जावची खुशी जाल्यार वच, तुजे लागीं आसा तितलें विकून गरिबांक दी, आनी स्वर्गांत तुका थेवो मेळटलो. त्या मागीर म्हज्या फाटल्यान ये. पूण हें उतर आयकतूच तो कोती बरी जावंक गेलो, तो ताका पुस्कळ गिरेस्काय आसली. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी वाचलां तातूंत आमी पळयता एक गिरेस्त तरणाटो जेजूशी येता आनी जेजूक एक प्रश्न घालता आनी म्हणटा, गुरुजी, म्हाका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर हांवें कितें बरें करूंक जाय? आयकत बरे भाशेन भाव भयणीनो, हाचो प्रश्न. हो गिरेस्त तरणाटो आसलो, खूब दुडू आसले, ताज्या घरान जें ताका दादोशी करपाक जाय आसलें तें सगळें आसलें, पूण आतां तो एक सासणीक जिवीत जिवंक सोदता आनी जेजू कडेन येता आनी म्हणटा, हांवें सासणीक जिवीत जिवंक जाय जाल्यार हो मेलचे खातीर हांवें कितें बरें करूंक जाय? आनी भाव भयणीनो, जेजू जेन्ना ह्या तरणाट्याक पळयता, तो जाणो की हो तरणाटो आयला कित्याक ताका सासणीक जिवीत जाय. तो ताका सासणीक जिवीत जिवंक नाका आसलें जाल्यार तो जेजू कडेन येवचो नासलो. म्हणजे ताका खोशी आसली सासणीक जिवीत जिवपाक, देवा बरोबर संबंद दवरपाक. पूण भाव भयणीनो, एक वस्त आसली जी ताका सासणीक जिवीत जिवपाक म्हणजे आळकोळ आसली. आनी आळकोळ कितें भाव भयणीनो? आळकोळ ताजी गिरेस्काय. भाव भयणीनो, जेन्ना ह्या तरणाट्याक जेजून म्हणलें, तूं आज्ञा सांबाळ, ताणें कितें म्हणलें? हांवें सगल्यो आज्ञा सांबाळल्या. भाव भयणीनो, कोणाकूच आज्ञा सांबाळपाक जायनासलें. देवान आपली आज्ञा दिल्ली कित्याक मनशा कुडाक दाखोवपाक की देवाची आज्ञा, देवाचो स्टँडर्ड इतलो वयर आहा की खंयच्या मनशाक करूंक जायना. 10 मानामेंट जे दिल्ले देवान मोजेसाक आनी लोकांक दिल्ले ते अजून पासून लोक दोतोरनीक शिकयता, अशें करूंक जाय, तशें करूंक जाय, पांय माय चोरूं नाका, देवाक फुडें धरूंक जाय. हे सगळे आज्ञा ज्यो दिल्ल्यो कोणाकूच करूंक जायना अजून पासून. आनी देखून भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू ताका म्हणटा आज्ञा सांबाळ, तो जेजू कितें म्हणटा? तो म्हणटा, हांव ल्हान थान ह्यो सगल्यो आज्ञा हांवें सांबाळ्ळ्यो. ताच्या उतरान हांव तुमकां सांगता, ह्यो सगल्यो आज्ञा हांवें सांबाळ्ळ्यात, म्हाका कितें आजून उणें आसा? भाव भयणीनो, ताका उणें आसा तें जावन आसा व्हडलें. कित्याक आजून पासून जें तो जेजूक सांगतालो की तो सगळ्या आज्ञा सांबाळटलो म्हणून, तो जेजूक फटी सांगतलो. कित्याक कोणाकूच आज्ञा सांबाळूंक जायना. वय आमच्यान प्रयत्न करूं येता, आमच्यान जितले आमी आमच्यान वावर करूंक जाता ही आज्ञा सांबाळपाक, पूण आमच्यान त्यो सगल्यो आज्ञा सांबाळूंक जायना. समजा सुमार 100 आज्ञा आहात, आमच्यान 99 पासून केल्ले जाल्यार, एक मोडली जाल्यार आमी सगळीं मोडटा.
कित्याक देवाचो स्टँडर्ड ओ देवाची आज्ञा एकदम वयर आसा आनी खिच्या मनशाक करूंक जायना. आनी तेच्या फुडें जेन्ना जेजू ताका सांगता, जेन्ना तो जेजूक सांगता की हांवें सगल्यो आज्ञा सांबाळल्या, जेजू ताका म्हणिना तूं फोटींग म्हणून. जेजू म्हणटा ताका, तुवें सगल्यो आज्ञा सांबाळल्याय, तर एक उणें आहा, एकूच उणें आहा. आनी जेजू कितें म्हणटा, तुका संपूर्ण जावची खोशी जाल्यार वस, तुजे लागीं आसा तितलें विकून गोरिबांक दी, आनी स्वर्गार तुका थेवो मेळटलो, त्या मागीर म्हज्या फाटल्यान ये. भाव भयणीनो, जेजू ह्या तरणाट्याक कितें सांगता? ताका सांगता, तुका खरेपणी म्हजो फाटलावदार जावंक जाय जाल्यार, म्हजो शीस जावंक जाय जाल्यार, तुका एक दीस स्वर्ग राज्यांत जिवंक जाय जाल्यार, सगळे तुजे दुडू जे आसात, सगळे तुजे कडेन जें आसा तें वीक आनी गरिबांक दी, आनी म्हज्या फाटल्यान ये आनी म्हजो फाटलावदार जा. आनी भाव भयणीनो, जेजू जाणो आसलो की हो तरणाटो आपलो शीस, जेजूचो शीस जावंक सोदतालो, पूण जेजूच्या सजमणी वरवीं न्हय, ताज्या सजमणी वरवीं तो सजमलो, हांव आज्ञा सांबाळीत जाल्यार, हांव गरिबांक दूड दीत जाल्यार, हांव इग्रोज मातेक वचत जाल्यार, हांव देव मंदिरान वचत जाल्यार, हांव मागणें करीत जाल्यार, हांव उपास करीत जाल्यार, हांव बरें काम करीत जाल्यार म्हाका सासणीक जिवीत मेळटलें. आनी भाव भयणीनो, आमच्या कोन्या वरवीं आमकां सासणीक जिवीत मेळना. आयकात बरे भाशेन भाव भयणीनो, कितलो लोक आयज इग्रोज मातेन फटवला, तांकां फटयल्यान आनी ती फटवल्यान, कित्याक ती सजमतात आपल्या कोन्या वरवीं, आपल्या बऱ्या कोन्या वरवीं तांकां सासणीक जिवीत मेळटलें आनी ती स्वर्गीचें सूख भोगूंक पावतल्यान. ना भाव भयणीनो, जेन्ना आमी जेजूचेर बावर दवरता, ताणें खुर्सार कितें केलें न्ही, ताणें आमचो जागो घेतलो, ताणें आपलें रगत वारयलें आनी ताणें आमचो जागो घेवन तो मेलो म्हणून आनी आमी ताजेर बावर दवरला म्हणून आतां आमचो आत्मो जेजू सारको जाता आनी आतां आमी देवा फुडल्यान देवाची भुरगीं जाता. म्हणटच आमच्या कोन्या वरवीं आमकां तारण मेळचें ना, आमच्या कोन्या वरवीं आमी सासणीक जिवीत जिवंक पावची नात. आनी कितलो लोक आजून पासून ह्या वेळार इग्रोज मातेन फटवला, कित्याक ती सजमतात आपल्या कोन्या वरवीं ती सासणीक जिवीत जियेतलीं आनी एक दीस स्वर्गीचें सूख भोगूंक पावतलें. भाव भयणीनो, ज्या दिसा आमी जेजूक आमचो सोमी देव आनी सोरवंडार मानता, तेन्ना देव आमकां आपलो पुताचो आत्मो आमकां दिता. तेज्या उपरांत तो आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान आतां आमच्यान देवाचें उतर पाडूंक जाता, आमच्यान देवाचें उतर करूंक जाता, कित्याक आमचो आत्मो जेजू सारको जाला आनी पवित्र आत्म्या उदेशी आमच्यान आमच्या मनाची नडसुणणी करून आतां एक जैतिवंत जिवीत, एक सासणीक जिवीत जिवंक जाता. तर आयज भाव भयणीनो, आमी चुकल्यांव जाल्यार, आमी फटवल्यांव जाल्यार, आमी चिंता की आमच्या कोन्या वरवीं आमची भाटां बेसां घेवन देव म्हणिना आमकां सगळीं भाटां बेसां विकात आनी गरिबांक दियात आनी तेज्या फुड्यान ताजें शीस जायात. पूण आमची चोत्राय कित्याचेर आहा? आमच्या दुडवांचेर, आमच्या पयशांचेर, आमच्या भाटां बेसांचेर, आमच्या पोजिसांवाचेर, आमच्या व्हडपणाचेर, और आमची चोत्राय जेजूचेर आसा. आनी आमची चोत्राय जेजूचेर आसा जाल्यार आमी पवित्र आत्म्या उदेशी जे पवित्र आत्मो आमकां सांगता त्या उतरा प्रमाणे आमी चलपाक आयज आमी सुरवात करुया. देवाच्या उतरान रिगून रावया. पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमच्या मनाची नडसुणणी करून आमी एक जैतिवंत जिवीत जिवन दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवपाक आयजसान आमी भावरुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोरोंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेता.